बॉडीज व्हरपाक हांगासर आडयता हे कोण रे भायले गोंयकार खंय गोंयकार बी हांगासर एम्ब्युलन्स हे दवरल्या हाडून डेड बॉडी व्हरपाक आनी ती बीन महाराष्ट्रान वयतले आतां घेवन जाल्यार हे हाडूंक येयले हांगासर दादागिरी करूंक. तुजें नांव कितें? न्हू रे आमी आतां ही गाडी घेवन हांव महाराष्ट्रान वयता. हांव आसा म्हाजी काकी लागता ती पयसून. कितें म्हणणें आहा तुजें? तुका वळखता सगळ्यांक वळखता भायल्यांक प्रश्न ना. भायल्यांचो प्रश्न ना. प्रश्न आसा कितें आमचे बाबा सेफ्टीचो कळ्ळें. तुज्यो गाडयो आसा ते बरे आहा रे पण हे गांवचे मरे आतां हे सगळे गांवचे मरे आमी गांवच्यांक आपयला मरे. कितें रे तूं उलयता? हाडूंक ना हांव म्हाज्या हितूनसून येवन रावला. सकाळच्यान एमएसांक रातच्यान आहा तिच्या वांगडा. हांव रातच्यान तिच्या वांगडा आसा एमएसा वांगडा. 128 आसा तिच्या वांगडा कळ्ळें. आं बेश्टे येवं नाकाय. तुका कितें आहा तुज्या पोटार कोण येयला म्हणटाय पळय तुजे कडेन आमी येयले तुका बाबा सांगलेलें आनी मागीर जर तो येयलो जाल्यार वेगळी गोश्ट न्हू. म्हाजे कडेन झगडटा प्रश्न आमचो आहा बाबा. हांव आसा हांगासर. मागीर तूं बेश्टे कितें झगडटा? दिस इज हॉस्पिटल. दिस इज हॉस्पिटल. गरजच ना आमी आपयला तेका. सो तेजी सेफ्टी आमकां पळोवंक जाय. ह्या हॉस्पिटल हांगासर तूं हे करपाक ना. हा हॉस्पिटलान हें नाका तूं. जीएमसी हांगा आवाज तूं करूं नाका. तुजें कितें आहा तूं भायर वचून झगड. अरे बाय तकलेर घालून व्हरतली. तकलेर मारून व्हरतली. तकलेर मारून व्हरतली आमी. कितें उलयता रे? काडूंक जाय. गाडी हाडूं नाका तूं. आमकां प्रोत्साहीत करूं नाका पळय. आमी तुजें हेका ना. तुका कळ्ळें मरे आमकां वायट येना तुजे कडेन काय. डेड बॉडीज व्हरता हांगासर मजे घेवंक ना आमी. ना कोणाचो तुजो टूर बाबा घेवन वयता तशें ना. दिस इज नॉट टुरिझम. ताजे कडेन उलोवपाचें कितें आहा तेका आमी आपयला. तूं बस भितून बस. चल तूं बस रे भितून बस रे. गाडयेन बसला हांव सांगता तुका. हा तूं बस. तेजे नांवान आमकां ढोकी मारता न्हू. मारा ढोकी वचोन भायजान पण उलयना. सगळ्यांच्या फुड्यान सांगता धमकी कोणीच दिवंक ना. तुका धमकी दिवंक ना. तुका फक्त इतलेंच सांगला बाबा आमची बॉडी व्हरता तुजो आवाज नाका. आमचे भाव गुंडात आले एका टायमार. हे मनान दवर तूं. गुंडाची खबरो हांगा उलोव नाका रे बाबा. मागीर तूं गुंडाची खबरो कशी उलयता? फाल्यां तुमच्याला आपण कांयच करूंक ना. ते दवर म्हणजे हांव तुजेर एफआयआर घालपाची ना जाल्यार मागीर तूं अशें कित्याक उलयता हांगा झगडपाक? व्हिडिओ जर नाका मरे तुका. भायले भितरले करता हांगा सांगू नाकाय. अख्खी इंडिया आमची आसा. भायले भितरले सांगू नाकाय तूं. एक्टिविस्ट न्हू. हांव एक्टिविस्ट म्हणून हांगा येवंक ना. हांव काल रातच्यान आहा थंयसर सिस्टरी वांगडा 128 मागीर तूं कशें उलयताय? एक्टिविस्ट कित्याक म्हटलें तर तुवें? मागीर तुका बॉडी आमची मरे आपयला आमी मरे थंयसर गाडी. तूं पयलीं विचार करूंक जाय आसलें बाबा कोणाक हें करता पूण आडयता तो. तूं आडयता म्हणून तो पळय आपण गाडी वराना तेंच्यानी धमकी तो सांगतलो तेका आमी आपयला. गाडयेचो ओनर तो. तुम्ही कित्याक मध्ये? अरे बाबा बॉडी आमी वयता न्हू घेवन. बॉडी आमची मरे. बॉडी माझ्या मागीर तुगे तकलेर मारून व्हरतली. तेच घालता न्हू आमी काबार करूया मरे. तकलेर मारून व्हरतली. तो सांगता तो वरा तुमी तुमकां आडयना म्हणून. कितें उलयता रे? एवरी टायम आयक मॅडम ते तुमी पळयत पळय आमच्या एटलीस्ट म्हाका हात लाव नाका प्लीज. तूं म्हाका हात लाव नाका. डोंट टच मी. तुका कोण सांगला हात लावपाक? तुका रायट हा रे म्हज्या मोबायलाक हात घालूंक? तुजें नांव सांग. नांव सांग. नांव सांग. तूं मोबायलाक म्हज्या हात घातलो म्हाका टच कसो गेलो? म्हाका तुवें टच कसो गेलो रे? नांव सांग मरे. नांव सांग तुजें. कित्याक वयता तोंड हें करून? म्हाका आनी हात कसो लायला? तुवें एक बाबा पयसून उलयलाय. वो हात लावन कसो उलयता? तूं म्हाका हात कसो लायलाय रे? धमकयताय तो. कितें केल्लें तुका हांवें? जस्ट उलयता मरे. तूं म्हाका हात लावन कसो येयलोय? तुका रायट दिला. नांव सांग तुजें. तुजें नांव सांग. नाम योगेश. हेमंत. फुल नेम सांग. हेमंत कोण? कोणी आसून आमची एम्ब्युलन्स हिंगाच आसता. एम्ब्युलन्स आसता मरे. घाटयांचो प्रश्न येयना हांगासर. घाटयांचो तुका म्हाका हात लावपाक अलाउड आसा? विचार पहिल्यान मरे सगळ्यांनी. मोबायलाक हात घातला. बरें आहा. चल कितले पयशे दिले तुका तेणे? चल
तू चल तू चल रे तू चल तू म्हाका शिकोवनाका तुका हांगासर पैसे गावंक जाय तू येता मरे तू येताय मरे तू पोटाक लागून येता मरे हांव एक्टिविस्ट म्हणून हांगासर येयला न्हू तुमच्या भाशेन पैसे घेवन येवंक ना हांव तुका सांगता ते दवर तुका कळ्ळें हय चल तुका म्हाजे कडेन कोत्रपण करता दादागिरी दाखयता मेळचे हय पळोवया चल तू हांगा एटिट्यूड दाखयताय मागीर रडटले हा पयल्या मरे जेली पयल्या म्हणून हांगा दादागिरी करपा येयला तू हे हॉस्पिटल हे आतां प्रेझेंट आमी हांगासर हॉस्पिटलान डेड बॉडी व्हरपाक गेले म्हज्या फ्रेंडाच्या आवयची आनी आमी कालच्यान रातच्यान 128 वॉर्डान तिका असले ऑपरेशन करून दवरला आनी एमएसा कडसून आमी सगळी जी हेल्प मागल्या तो हो सांगता पैसे हो आरोप घालता हो आरोप घालता हो फटकिरो फटकीच मनीस तू प्रूव कर अरे तू प्रूव कर चल तू कितलो बरो तो खबर आहा येयलाय म्हणून गेलाय मरे तू कोणाक दाखयता दादागिरी डेड बॉडीज व्हरपाक हांगासर आडयता हे कोण रे भायले गोंयकार खंय गोंयकार बी हांगासर एम्ब्युलन्स हे दवरल्या हाडून डेड बॉडी व्हरपाक आनी ती बीन महाराष्ट्रान वयतली आतां घेवन जाल्यार हे हाडूंक येयले हांगासर दादागिरी करूंक आमकां जाय थंयसरली आमी हाडटली हेंकां कित्याक पडला चल 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 तुका कोणे हांगला हांगासर यो म्हणून तुका कोणे आपयला तुवें विकते घेतले जीएमसी जाल्यार विश्वजीत राणा आमकांय सांगपा असले हांकां दवरल्या पळय हांगासर हे हाडून हे दादागिरी करपाक दवरल्या म्हणून पळय चल हय हय खबर आहा चल खबर आहा मरे मागीर तोंडाक कित्याक लागून गेलाय तुका कोण हांगला हांगासर यो म्हणून अरे आमी बॉडी व्हरता फॉर्मेलिटी आमी करता मागीर तुका कोणी हांगला हांगासर आमच्या मदीं यो म्हणून फाल्यां हांव इमानान जर व्हरता आनी इमान हांगा हाडटा तुमच्या इमानान कशी व्हरता काय म्हणटलो मरे सांगता मरे तुका उलयता म्हणून तू हांगासर येयलाय मरे झगडपाक कित्याक लागून तो टॅक्स भरिना पर मरे तुका कोणी हाडयला तुजे कडेन येयला आमी आमची आहा तुवें ताका गाडी घेवन दिल्या मागीर वळखतले बरें जालें मरे आनी तुवें समजोवंक नासलें ऐश्वर्या हांवूच ऐश्वर्या मागीर तुका पयलीं अक्कल ना अर्द्या गांवची आनी म्हाजे कडेन उलोवंक येयला चल रे चल तूं आमकां शिकोवनाकाय कळ्ळें तुमकां जाल्यार मोद मारलेल्या भशेन मारला इल्ले फावटी दादागिरी दाखयता हांगा दादागिरी करपा येताय हय वच व्हडलो जाल्यार हांगा कित्याक गेलाय तर बारीक बारीक लोकां कडेन गरीब लोकां कडेन कित्याक गेलाय तर तूं अरे वळखना पण आमी सांगता ही गाडी आमी हाडल्या म्हणून आमी आपयला तेका मागीर तूं कित्याक झगडटाय तुका कित्याक झगडोंक जाय कितें धमकयता दाखय दाखय चल हे आतां गोंयान आसा आमी आनी जीएमसीन आमकां जाय तेंची आमी गाडी आपयता आमकां जी सेफ्टी जाय जावं आमकां कितें बरें हितून व्हरोंक जाय आमी त्या हितून हाडल्या हे आमचे कडेन झगडटा अशें येवन आनी आरोप घालता पयशे दिवन येयला हे हो पळोवंक येयल्लो हेंकां पयशे गावोंक जाय म्हणून आमच्या पांय कडेन येता आनी आमी खंय तेंचे कडेन खंय पयशे मागोंक वयता मेल्ल्या मड्यांचेर आमी घेयनात पयशे चल चल पयशे तुका जाय म्हणून तूं येयलाय मरे धांवून दी म्हणून म्हाका हांव म्हाज्या पळयता तेन्ना आमी फ्रेंडां पळयतात सगळीं चल हे मातसो विश्वजीत राणे हांगासर कितें चलता पळय ताजें मातशें हें करपाक जाय हय 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 8,000 दी 10,000 दी सगळे दियात हय तर पळय हे अशे आरोप घालतात हे आरोप घालतात कॉल काडचे वच आनी घाल पुलिशीक चल आनी सांग हे आतां गोंयान पळय चल्लां पळय न्हू कितें हे विश्वजीत राणान मातशें पळोवचें हे पळयात हांगासर कितें चलता हे धंदे घेवन येयले हांगासर आनी पेशंटांक आमी व्हरता आमकां ज्या प्रमाणे सारके सेफ्टीन कशें व्हरोंक जाय आमी तें पळयतले आनी त्या प्रमाणे आमी हाडल्यात आतां हाडल्या उपरांत हेंचें कित्याक जळटा हेंकां कोणी सांगलां हे कितें टॅक्सी स्टँड हे हांगासर दिला हेंकां बाबा डेड बॉडी हाडल्या पण तुवेंनूच व्हरोंक जाय हेणूच व्हरोंक जाय म्हणून आमी जाय तांकां आमी जे आमकां बरें दिसता त्या प्रमाणे व्हरतलीं हेका कोणें सांगलां हांगासर ही दादागिरी जीएमसीन चल्ल्या न्हू ही भायर दवरपाची सगळ्यांक व्हरोन जेका जाय पळय तेणी तेंचे कडेन वचून एग्रीमेंट तेंचे कडेन सायन करचो ना जाल्यार तेंचे कडेन कितें पयशे भरूंक जाय जावं कितें तेंची फॉर्मां आहा पळय ती भरल्या शिवाय भितून एंट्रीकूच सोडूंक उपकारना मॉर्गान हाडपाक हांगासर